पयल्याच दिसाक गव्हर्नराचे अभिभाशणाक आमकां भायर येवचें पडलें इतल्याच खातीर की जेन्ना जेन्ना आमी गव्हर्नरा कडेन गेलात आनी तेंचे कडेन आमी सुरवाती पासून जे विनंती आमी करी सगळे आमदाराच्या वतीन आमी जे वतीन गोंयचे प्रजेच्या वतीन जे विनंती केल्या ती तेणी केन्नाच मानून घेतली ना. एक म्हणल्यार सुरवातीकच आमी सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसतना सुद्दां आमकां पयलीं गव्हर्मेंट मेजॉरिटी प्रूव करपाक संदी दिवपाक जाय आशिल्ली ती महामहिम गव्हर्नरान दिली ना. तेजे उपरांत जेन्ना गव्हर्मेंट ना के बराबर जायी जे गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेट ठप्प जाल्ले आनी कांयच चलनासलें तेन्ना सुद्दां आमी टायम टू टायम अशी एक आनी दोन फावटी न्हू 4 फावटी आमी गव्हर्नराक वचून मेळ्ळे आनी ताका लागून आमी आज सुद्दां महामहिम गव्हर्नराक एज अ लिडर ऑपोजिशन आमी आदरान म्हणटा अशें तिका वेलकमूय केलो. हांव ती वचून सकलसान हाडली व्हरून पावयली बी. पूण जेन्ना तिची म्हणजे अभिभाशणाक सुरवात जाली गव्हर्नर एड्रेसाक सुरवात जाली तेन्ना आमी बॉयकॉट केली. कित्याक आमी जेन्ना आज पर्यंत कितें सांगलें तिणें आयकून घेतलें पूण तेजें कांयच रिएक्शन दिलें ना न्हू म्हूण कांयच केलें ना. जाल्यार आमी गव्हर्नराचे म्हणजे मनाक नसून सुद्दां आमकां हें बॉयकॉट करचें पडलें कित्याक ती आमचें आयकून घेतलेंच ना. म्हणून आयज आमकां महामहिम गव्हर्नराचें जें अभिभाशण अर्द म्हणजे सोडून आमकां भायर येवचें पडलें. गेल्ल्या वर्साक फक्त 16 दिसांचें सेशन जाल्लें आसा. निदान ह्या वर्साक तरी अधिवेशनाचे दीस वाडचे कित्याक जे इश्यू आसात गोंयांत एक परस एक आसात सगळे इश्यू तशे आसात. कांयच जाल्ली ना. मायनींग इश्यू तसो आसा CLZ इश्यू आसा सगळो पण सगळें डिस्कस करपा खातीर हे आमकां संदी मेळपाक जाय आशिल्ली. ह्या 2 दिसां भितर आज 3 दिसांतलो एक दीस गव्हर्नर एड्रेस ओन्ली 2 दीस फाल्यां 2 दिसां भितर कितें आमी उलयतले आनी बजेटूय आसा फाल्यां बजेटाचो सेम ओडून अकावंट घेतले पूण मागीर कितें पूण जे गोंयचो जनतेचे प्रश्न आसात ते कोणा कडेन दाद मागप आनी ते करतलो जाल्यार आमकां अधिवेशनाचो टायम दीस आमकां वाडोवपाक जाय आशिल्ले. लोकशाहीचो इतिहास गोवा इज रीरायटिंग डेमोक्रेसी, रीरायटिंग द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेचर, रीरायटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सांगपाचें म्हणजे आज सरकार जो चलता वेदर इट इज द एक्झेक्युटिव्ह और वेदर इट इज द लेजिस्लेचर वी आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ लेजिस्लेचर and mockery of democracy. आज executive चलना, legislature चलना. And देखो म्हणटा we are rewriting the history. First of all, this governor or any governor holds a very important position. So governor is a custodian of the constitution. Governor जेन्ना बसता he is supposed to be impartial. म्हाका दिसता ते प्रमाणे फाल्यां सुद्दां बजेट जो आसतलो तो गेल्ल्या भशेनच कित्याक आनी ताका लागून तर म्हणटा आमी जेन्ना बजेट हावजाक दवरतात तेन्ना त्या बजेटाचेर उलोवपाक जाय ताबडतोब उलोवपाक चर्चा करपाक संदी आसपाक जाय. तें जायना गेल्ल्या वर्सा साकून. फक्त हें दवरप आनी ओडोन अकावंट घेवन मागीर ते खंय तरी अधिवेशन तें बी शॉर्ट टायमाचें अधिवेशन घेवप आनी तें डिस्कशन जायना तशें. पूण तूं विचारल्या त्या प्रमाणे म्हाका अशें दिसता ह्या वर्साक की गेल्ल्या वर्सा प्रमाणे हे वर्साक हें जाता पूण हें आतां जावूं नाका आसलें. कित्याक गेल्ल्या वर्साक सुद्दां खुबश्यो गजाली आमी तांच्या हेल्थाक लागून CMच्या हेल्थाक लागून आमी खुबशे एक मनीसपणाच्या नात्यान म्हणटा अशें आमी समजून घेतला. पूण आतां CM परत येवन येतात हावजाक येतात म्हणटकीर एटलिस्ट परत तशें जावपाक जायना. जे विरोधकांक आपले प्रश्न मांडपाक संदी मेळपाक जाय. नाल्यार बजेट दवरलें कितें तरी वाचलें 2 पेजी आनी हें केलें आनी मागीर कांयच खंयचें कितें जाता बजेटाची चर्चा जावपाक न्ही. ताबडतोब बजेटा भितर कितें केलां फुडल्या 1 वर्सा भितरचो बजेट तो त्या बजेटा भितर कितें आसा गोंयकाराक कितें जाय तें विरोधकांक सजेशन तें आयकून घेवपाक जाय. लिस्ट ऑफ बजेट वॉज देयर आनी ह्या वर्साकूय हांवें पेपराचेर वाचलां कित्याक एक दीस गेलो 2 दीस उरले जिस्ट ऑफ बजेट ते घातले. इम्पॉर्टंट इज आमी जाणें चीफ मिनिस्टर इज नॉट वेल. He cannot spend much time in the assembly. Last time we have given him exemption. If that is the issue of sickness of a chief minister, we can accept that and even exempt him. But the discussion regarding the budget, discussion regarding the popular aspirations of the people, discussions regarding the demands and the developmental progress, development is concerned, it has to be discussed.